number of accidents taking place on roads. Yeah, but it is a concern आसाच न्ही. ल्हान ल्हान यंग भुरग्यांक जेन्ना एक्सिडेंट जाता दिसता न्ही मनाक फूल आनी भुरग्यांनी आई वडिलांनी बी भुरग्यांक सांगूंक जाय ते मोटरसायकल बी मिरामार पळय मोटरसायकल ज्या तरेन भुरगीं चलयता आनी भुरगीं चलयता सोडून दी हांव गाडी घेवन सुशेगाद वयता हांव चलयना गाडी केन्ना म्हाका भंय दिसता फाल्यां तुमी प्रेस घार करून म्हाज्या घरा भायर रावतले मारले म्हणून कोणाक आनी एक्सिडेंट जाले म्हणून म्हाका गाडीच हातले ना पूण मेन म्हणजे कितें आहा jokes apart, but when you see young people meeting with accidents, it's really serious. And it has to be a combined effort of everybody. It has to be also social awareness. It is not only from the government point of view, also awareness. Parents also have to be responsible for their children and also have to have some type of thing. It becomes, you see something going wrong with a young person and if he becomes a vegetable, I mean, rest of his life is gone. So why get into something like this? And pressure when you talk about GMC and all, because number of accidents. आसात न्ही प्रेशर आसा प्रेशर ना अशें ना प्रेशर आसा पण प्रेशर फेस करचें पडटा आनी आयज आमी डॉक्टर पोनराज कडेन काल आमी डॉक्टर आयिल्ले उलयताले इंडिया आमी म्हणटा इज इंडियाचे आमी पळयल्यार गोवा इज द एक्सिडंट कॅपिटल ऑफ द कंट्री आमी रेशियो वायज तुमी घेतल्यार हे कमी जावंक जाय आमचे हेल्थ डिपार्टमेंट अवेरनस आमी करता पण आमकां सगळ्यांक इट इज नॉट अबाउट द ओनली द गव्हर्मेंट इट इज एवरीबडी हू हॅज टू क्रिएट अवेरनस योर रोल इज मोस्ट इम्पॉर्टंट ऑफ द मिडिया